रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. शेबाचे राणयेन सालमांचे कीर्ती विशांत ऐकले आणि ती कठीण सवाला वरवी ताची परीक्षा करच्याक आयली. ती व्हड परिवारा सवे आणि सुगंध द्रव्यां अपरिमित भांगार आणि आमोलीक मानकां मोतयां वावोवन हाडलेल्या खऱ्या सवे जेरुसलेमाक आयली. ती सालमावशी आयली आणि आपल्या मनांत असलेल्या सगळ्या गजाली विशांत ताचेकडे उलयली. सालमावन तिच्या सर्व सवालांक झाप दिली. रायाच्यान झाप दिवंक जायनातले एकच एक सवाल नातले. शेबाचे राणयेन सालमावचे वर्ते जाणवाय ताणे बांधलेले रावळेर, ताच्या मेसा वयले खान, ताच्या अधिकाऱ्यांक बसपाचे मांडावळ, ताच्या सेवकांचे परिचर्या आणि तांचे नेसाप, ताची फिवाना आणि सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताणे बैठोवच्यो भल्यो पळयल्यो आणि हें सगळें पळोवन तिका झिंट मारली. तिने रायाक म्हळें, जे हांवें म्हज्या देशांत तुजे विशांत आनी तुजे सानवाये विशांत आयकल्लें तें सगळें खरें. पूण हांवें हांगा येवन हें सगळें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयसर हांव ती खबर पातये नातली. लोकान म्हाका अर्दे लेगून सांगूंक ना म्हूण म्हाका आतां कळीत जालां. तुजी सानवाय आनी तुजी ग्रेस्तकाय हांवें आयकल्ल्या सर्व गजालीं प्रास व्हड. भागी तुजे मनीस, भागी हे तुजे सेवक जे सदांकाल तुजे मुखार रावन तुजी सानवाय आयकतात. सदैव जावं सर्वेस्पर तुजो देव जो तुजेर प्रसन्न जाला आनी जाणें तुका इस्रायेलाच्या शिंवासनार बसयला. इस्रायेला थंय आपणाक असलेल्या शाश्वत मोगाक लागून तांचे न्याय निर्णय करूंक आनी तांकां नितीन चलोवन व्हरूंक सर्वेस्परान तुका राय केला. उपरांत तिणें रायाक 120 तालेंतां भांगार, अपरिमीत सुगंध द्रव्यां, आमोलीक मानकां मोतयां दिलीं. शेबाचे राणयेन सालमाव रायाक दिलीं तितलीं सुगंध द्रव्यां परतून कोणेंच हाडलेलीं नात. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेसू सांगी लागलो, आयका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सडन तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिस येवन ते ओपारेचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेसून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरें समजून नातलेले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जे कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बागार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाणा शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर थावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर थावन म्हणजे मनशांच्या काळजांत थावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, भास्कळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. हीं सर्व वायटां मनशाचे भितर थावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतार हे.